सायक्लोन सेंटराची विजीट करपा खातीर आयिल्लो गव्हर्मेंटान वर्ल्ड बँकेच्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत अशा पद्दतीची 13 सायक्लोन सेंटर्स आमी कन्स्ट्रक्शन्स करपाक घेतल्या. भितरली 5 ते 6 सायक्लोन सेंटर्स पुराय जाल्या. ह्या सायक्लोन सेंटर्सचे आमी फॉर द टेम्पररी रिहेबिलिटेशन ऑफ द पिपल्स ज्या जाग्या वयल्यान आमकां जेन्ना मूव करचें पडटा तेन्ना हाडून अशा पद्दतीच्या सायक्लोन सेंटरान दवरले वता. आमी ह्या सायक्लोन सेंटराचे जाता तितके बेगीन ताजें इनॉग्रेट करतले. इट इज कमींग अंडर द WRD डिपार्टमेंट. आमची पुराय टीम WRDची जी आसा इंजिनियर्स सगळे दोज आर डिलिंग विथ द वर्ल्ड बँकेतल्या फंडांतल्यान आमी हे प्रोजेक्ट करता. ह्या पुराय परिसरांतल्या कोस्टल बेल्टान रावपी लोकां खातीर हे सेंटर आसा. डे टू डे बेसिसरी सालिगांव आसतली, पिलण पंचायत आसतली, हाज्या खातीरूय बी ह्या सेंटराचो यूज करूं येता. वेन देर इज अ नॉट सायक्लोन आमकां उरलेल्या एक्टिविटी खातीर ओपन आसतले. लोकांक ट्रेनिंग दिवप, ताजो बरो यूज कसो करप हातूंतल्यान आमी करता. कितले फॅमिलीज किंवा लोक कितून दॅट डिपेंड्स. म्हणजे आमकां कितल्या जाणांक शिफ्ट करूं शकता. आमी 500 लोकांक शिफ्ट करूं शकता हांगासर. तशें पळोवंक वता जाल्यार वी हॅव द 2 सेपरेट हॉल हॅविंग द टॉयलेट फेसिलिटीज, किचन फेसिलिटीज, कॅन्टीन फेसिलिटीज, एवरीथिंग फेसिलिटीज इज अवेलेबल इन दिस टायप ऑफ स्ट्रक्चर. केन्ना इनॉग्रेट करतले सर? सर सात तारीख सायडीन पळय हा पळय कितले किलोमिटर्स पासून रेडियस जाता तुमचो? इट इज एन अप्रॉक्सिमेटली दर इज एन 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमिटरच्या डिस्टन्सान ताजो जो आसा पळय न्ही getting the signal from our collectorate office to this office when there is any emergency time. They are giving the signal and the siren जाता तो approximately the radius of 1.5 kilometers.